सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैतां बलिदा सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबाताहून विविध देणी घेऊन भावार्थन एकवटल्या काळजानी एक जाऊन मौनाने आराधन सौम्या तुका वंदिता सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैतां बलिदा सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन. देव बरी सांज देऊन तुमकां समेस्तांक आनी आयच्या ह्या सनवराच्या सांजेच्या आयताराचे मीस त्या मिसाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करतां. आयच्या मिसाचें ते सावा हे प्रिय आसात अर्गामीस दिता विल्यम वेरोनिका सल्डाना पवित्र काळजा वाडो देवादीन सिंथिया पिंटोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता रिवोना पिंटो मदर तेरेजा वाडो देवादीन मार्सेलीन कुटिनाच्या आत्म्या बसत 25व्या वर्साच्या उडासाक मीस पेटयता लिना कुटिनो आनी कुटाम सान जूद वाडो देवादीन सिल्वेस्टर आनी ब्रिजीस डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता वॉल्टर लिना डिसोजा आनी कुटाम लानफूल वाडो देवादीन चार्ल्स कुटिनाच्या आत्म्या बसत जल्मा दिसाच्या उडासाक मीस पेटयता तेरेजा मार्टीस दुबाई आनी तशेंच हे मीस आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांच्या इरादे बसत जावन आसतले देखून आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बागे दिसा एका कुटुंबा स्पिरितान एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी हेरां तें उदार जावच्याक देव आमकां दादोशी करता म्हणलो संदेश दिता. देव आपणा लागीं आयिल्ल्यांक केदींच रित्या हातांनी धाडिना. दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या विविध बेसांवांनी बरोवन दादोशी जाल्ल्या आमी ताचे परी आमच्या पेल्याक आमच्या बऱ्या करणांनी दादोशी करच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागून घेवया. आज आमी याजकाचो दीस संभ्रमता. याजकपणाच्या पवित्र देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां पटयता. याजकांच्या सेवेद्वारी देवाच्या उतरांचो नियाळ पवित्र एवकरिस्ताचें बलिदान कुमसाराचो सक्रामेंत आनी गवळीक वावर आमी जोडता. सर याजकां पासत प्रत्येक जावन आमच्या विगार बापांचो बाप अनिल वस्ते याजक बाप लियो हांचे पासत मागया. देव तांकां बरी भलायकी पवित्रपण जाणवाय आनी तांच्या पवित्र आपोवण्यांत तीर रावंक जाय अशी कृपा देव तांकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. येया म्हजे सरशीन जो कोण भुकेल्यांत आनी तानेल्यांत फुंक्याक तुमी घेया आनी खाया पियेया. इजाया प्रवादियाच्या पहिल्या वाचपान सांगता. आनी तेंचो वांजेलांत जेजू आपणाक आयकोंक आयिल्ल्यांक या आपणा देवाचें उतर आयकोंक आयिल्ल्यांक दरबस्त जेवण तो वाडटा आनी लोक खावन दादोशी जाता. जेजून सांगलें आपल्या शिसांक फुंक्याक तुमी घेतलां पुंक्याक तुमी दिया. आनी इजाया प्रवादी म्हणटा पुंक्याक तुमी घेया पुंक्या तुमी खाया. आनी जेजूनी पुंक्याकच दिलें आनी पुंक्याक लोकांक केलें. आज आमकां समेस्तांक ताणें आपयलां हांगासर
फुंक्याक आमकां खावंक ताचो बलिदान केल्लो तो उंडो आनी पवित्र केल्लो तो उंडो आनी तो वायन. तशें आसतना देवाक आज अर्गां आमी दिवया आनी ताणें आमकां वर्दीचो सक्रामेंत घडण दवरला आनी ह्या जाका बसत परवां 4 तारखेर सांत जुआंव मेरी वियान्नी हाचें फेस्त आमी करता. ह्या जाकांचो पात्रोण तो जावन आसा. सकड ह्या जाका बसत आमी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फवत परबेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संपार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवाको सर्गी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकणता, आम्ही तुझी स्तुती करता, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका महिमा दिता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्याच्या निघता जेजू ख्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शिळे बापाच्या पुता. तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. तू संसाराचे पाप करता आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्या बसताय आमची काकूत कर. तिच्या पवित्र देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. Eklos tu povi, eklos tu somi, eklos tu bovorto. Amen. प्रार्थुया. सरस्परा तुझ्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बायन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडून तरी येया, दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया. येया, पारी करिनासता दाका सरो आनी दूद विकतें घेया. पोशण दिनान त्या वस्तूंचे तुमी दुडू कित्याक करचितात? तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचे तुमची जोड कित्याक वगडयतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें काण तुमकां मेळटलें आनी पोकवनां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणी करार करतलो. देवाचें उतार्ये. देवाचे वडपकार. तुझे हात वसोन सर्वेस पुरो आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात पुसून सर्वेस परा आमकां तू दादोशी करता. सुमी दयाळानी काकुळटार सोसनी कायनानी प्रीती मोगान भरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलोलो. तुझे हात पुसून सर्वेस परा आमकां तू दादोशी करता. सोमेस्त रसनाचे दोळे तुजेरच आसात आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुजे हात वसोन आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात पुसून सर्वेस परा आमकां तू दादोशी करता. तुझे हात पुसून सर्वेस परा आमकां तू दादोशी करता. सांब पावलून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, कणा जेवणाचो वा नसण्याचो तातवार, अपाय वा तलवार. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैंबावर्त सक्त्यो वा पदयो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यांती आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे नात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उंड्यावरवीं मात मनीस जियेना, बागर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता
त्या हरिका उतरावर मी तोची येत हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सभे असो समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य स्थानिक जुआंच्या मरणाची खबर ऐकताच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटाच लोक शहरांत हांवन पांय वाटेन हारी हारीनी ताचे फाट धरून गेलो. अशें ते दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखताच ताचें काळीज खळबळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताची शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक दाण सोड, हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. ते ताच्या लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडन शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवून जादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीसच सुमार 5000 जातीत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. ऑगस्टाची 4 तारीख सांत जॉन मेरी वियान्नी हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. पयलें तो दिएसेजीच्या याजकांचो या फिरगज पाद्रींचो पात्रोण म्हणून सांगलें, पूण ताका फादर पापसाहेब फ्रांसिसान ताका सगळ्या याजकांचो पात्रोण म्हणून आवडलो. आनी ताची जिणी सादी बळी, खालतो मनीस तो. शिकपांत मस्त कांय हुशार न्हय. शिकपांत हुशार नासल्या खातीर ताका याजक जावंक तो फिट न्हय म्हणले बरीच ताका चलयलें. निमाणें ताच्याच विगारान ताका आपणा सरशीन दवरलो. ताका कितें शिकोवंक आसा तें ताणेंच शिकयलें. आनी जाल्यार एक खालतीकायेन ताणें तें शिकप आपणाचें करून घेतलें. आनी उपरांत तो एक याजक जालो. याजक जाल्ल्याक व्हडली फिरगज खंयची दिवंक ना. ताका याजक जाल्ल्याक दिली एक पयशिली फिरगज आनी दुर्बळी फिरगज. दुर्बळी मात्र न्हय, ती दुर्बळी आत्मीक रितीन अती दुर्बळी जावन आसली. कोणूच लोक तांचो देवाक मानवनातलो, देवाक मेसवनातलो, या ती देवाक पातयेनातलींच म्हूण येत. आनी तसल्या एका फिरगजेंत आर्स म्हणली फिरगज ती, तसल्या फिरगजेक जॉन मेरी वियान्नी पाद्र्याबाक धाडलो ताच्या बीस सायबान. आनी तो गेलो. वेता आसतना ताका भोवशा उलोवंक मेळ्ळे जाय त्या फिरगजेचे मनीस. आनी हर एकल्यांनी ताका वो एक चडतीक आयला म्हणून म्हणले बरीच उलयले. ताचे विशांत कोणीय ताका स्वागत करूंक ना.
या ताका कोणेय बरो म्हूण सांगूंक ना ये म्हूण सांगूंक ना कांयच ना ताका तिरस्काराच्या दृश्टीनेंचो पळयलो आनी तो चलो याजक आपल्या खालतेपणान थंयसर गेलो आनी आपणाक कितें देवातान मेळ्ळां तें त्या लोकांक ताणें दिवंक लागलें कित्याक जेजून सांगल्लीं उतरां ताणें मोतींत दवरलीं फुंक्याक तुमी घेतलां पुंक्याक तुमी दिया आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजूचे शिस थंयसर आसले लोक हजारांनी थंयसर जमा जाल्लो देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाचें उतर आयकून ते दादोशी जाले पूण तांकां थंयसर भूक लागली आनी वेळ उतरोवन गेल्लो त्या खातीर जेजू तांकां कितें पूण दिवया म्हूण चिंतालो आनी शिसांनी येवन जेजूक जागयलें आनी तांकां जेवंक कांय ना ते वचून खंय पूण वचून मोलाक खाण घेवन दीत नातल्यार उपाशीं ते मरतले जेजून सांगलें तुमीच कांय पुणी दिया तांचे कडेन कांयच नासलें पूण आंध्रून एका भुरग्याक पळयल्लें थंयसर येता आसतना त्या भुरग्या कडेन 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो भोवशा ताच्याच पोटा खातीर म्हूण ताणें हाडल्यो जावंक पुरो या ताचे सांगता ताचो ल्हान भाव आसलो जावं की पुरो दोगांक जाय पुरतें जेवण थंयसर आसलें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आनी जेजून आंध्रूक सांगलें तें हाण्ण म्हाका दिया आनी ताणें हाण्ण दिलें आनी जेजून ते उंडे घेतले मासळी घेतली देवाक अर्गां दिलीं आशिर्वाद दिलें मोडलो आनी ते उंडो आपल्या शिसांक दिले आनी शिसांनी वचून लोकांक वांटले कितल्या लोकांक 5000 दादलेच जातीत आनी देवाचें उतर आयकूंक येवचे चड जाणां कोण दादले येनात अप्रूव थोडे जाण बायल मनशां दादल्या मनशाच्या चड येतात आनी ती येता आसतना एकले येनात भुरग्यांक हाडून येतात आनी तशें ओट्टूक लोक कितलो जायत दादले मनीसच सुमार 5000 तर बायल मनशां कितलीं आसलीं खंडीत जावन 5000च्या चड आनी भुरगीं जाल्यार एकल्या बायल मनशाक एकल्यान धरल्यार 5000 जाता ह्या थोडे पटीन दोगां तेगा आसतात त्या दाळा कितलीं जालीं सुमार 5000 आसलीं 15000 20000 जालीं आनी 20000क त्या 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी जेजून दादोशी केले आनी तितले मात्र न्ही तांचे खावन उरले उंडे तांणी ओट्टू करतना 12 दालीं उरलीं कित्याक 12 शिसांनी वचून 12 दालीं आनी ते बोर्न काडले आनी 12 दालीं उरलीं तितले उंडो तांकां मेळ्ळो आज याजका विशयांत थोडो नियाळ आमी करीत जाय तुमकां कळीत आसा तुमचे याजक येदो म्हणसर ही फिरगत जावन कितलीं वर्सां जालीं आनी याजक सुमार हांगासर आयल्यात आनी विगार आयल्यात एसिस्टंट आयल्यात आनी वस्ती विगारी हांगासर आसले आनी तितल्या जाणांची वळख तुमकां आसता आसतना ते याजक कसले कितें म्हणलें तुमकां कळीत आसा आनी थोड्या विशयांत बरेंय तुमी सांगतात थोड्या विशयांत तितलें बरेंय तुमी सांगनात तशें म्हणल्यार हर एका रितीचे याजक आसात आज याजक म्हळ्यार कितें म्हणल्याचो अर्थ करून खाण गेलें जाल्यार आमच्या याजकाक आमी पळोवची दिश्ट इल्लीशी बदलत कळना दियेसेजीचे याजक 2 आंगवण्यो करतात एक निश्कळपणाची एक विधेयपणाची दोनूच आनी रिलिजियस याजक आनी रिलिजियस भयणी 3 आंगवण्यो करतात एक विधेयपणाची एक दुर्बळकायेची एक निश्कळपणाची आमकां दियेसेजीच्या याजकांक दुर्बळकायेची आंगवण ना पूण दुर्बळकाय आमी पाळतांच कित्याक दुसरी वाट ना आनी त्या खातीर दुर्बळकायेंत आमी जिये जाय पडटा तेय थोड्या मिसांव हडल्यांक गेल्यार ह्या मिसांव फिरगजांक गेल्यार थंयसर लोकांतान मेळचो जमो जाल्लो
पाद्राबाच्या त्या म्हयन्याच्या खर्चाक तांकां सुमार एक 7,500 या 7,000 8,000 मेळटात ते काडूंक सयत थंयसर फिरगजेन तांकां पयशे नात. तस जाल्यार परिस्थितीन आसचे ह्या जाकी आमच्या दिएसेजींत आसात. आमच्या दिएसेजींत म्हणटा हांव तुमकां, कित्याक मंगळूर म्हणले दक्षिण आमकां ग्रेस्त दिएसेज म्हणले आमच्या मोतीक वेता. आनी असल्या ग्रेस्त दिएसेजींत दुर्बळ्यो फिरगज्यो आसात, मस्त दुर्बळ्यो फिरगज्यो आसात. आमी असल्या एका फिरगजेंत पंजाब म्हणल्या एका फिरगजेंत आसलो. थंयसर लोकांतावन कितें आमी ओट्टू करता लोकांतावन एन्युअल या आयताराचें कलेक्शन तें केलें ओट्टू केलें जाल्यार पाद्राबाक मेळोवंक थंयसर दिवंक पयशे नासले. त्या खातीर दिएसेजींतावन त्या फिरगजांक पयशे बिसायबाच्या घरांतावन येताले. ही सादारण वास्तवीक स्थिती आमच्या लोकांची. थोड्या ग्रेस्त फिरगोज आसात थंयसर दाराळ पयशे आसात ते त्या विशयांत हांव उलयना. जाल्यार आमी एक संगत मोतीन दवरी जाय. याजाक जर तर आसा जाल्यार तांणी थोडो त्याग केला. त्याग आपल्याच कुटुंबाचो तांणी त्याग केला आनी त्याग केला आपल्याच मोगाच्या सैऱ्यान धैर्यांचो आनी त्याग केला आपणाच्याच स्वंत खुशेचो. हे सर्व ताणें केलां आनी केलां जाल्यार त्या फिरगजेच्या लोकां खातीर ताणें ताचो कोणाची सेवा तो करता त्या लोकां खातीर ताणें ती सेवा तो त्याग तो सॅक्रिफीस केला. आतां आमी दिएसेजीच्या ह्या जाका विशयांत आमच्या फिरगजेच्या ह्या जाका विशयांत पळया. 2 आंगोनी आमी करता, विधेयपणाची आनी निश्कळपणाची. विधेयपणाची आंगोण, विधेयपण कोणाक? आनी त्या दीस पाद्र्या ह्या बिसायब आमचे हात ताच्या हातान दवरून सांगता, तूं म्हाका आनी म्हज्या उपरांत येवच्या तुज्या वडिलांक विधेय जावंक तयार आसाय गे म्हूण. त्या वेळा आमी म्हणटा वय हांव तयार आसा. चिंत्या हांव एक 77 वर्सांचो, 77-78 वर्सां. आमचो बिसायब मस्त ल्हान म्हज्या की प्रायन व्हडदीन ती ल्हान व्हड म्हाका ताका मागीर मेळ्ळी. तर जाल्यार मनशाक म्हज्या ल्हान मनशाक हांवें खाल जायचें म्हणल्यार सुलाभ गे कश्ट. पूण तो एक बिसायब त्या खातीर आमी खाल जाता आनी खालतेपणाची आंगवण आमी केल्या. हांव गुलबर्ग आसतना गुलबर्गाचो बिसायब म्हजो क्लासमेट जाल्यार प्रायन म्हज्या की एक 2 वर्सां ल्हान. आनी ते वेळा हांव ताचे ओट्टो आसतना थोडे फावटी आमकां मस्त आर्ग्युमेंट जाल्लें आसा. आनी आर्ग्युमेंट जाल्लें ते वेळा हांवें ताका कितें सांगल्यार तशें न्ही अशें म्हणटालो. तें कितेंय म्हणा बिसायबानो तुमी, पूण एक म्हाका भोगता तें सोमानय म्हणून. त्या खातीर सोमानय म्हणल्यार हांव शिदा सांगता आनी सोमानय जाल्यार आतां तुमकां विधेय जाता. कित्याक म्हळ्यार विधेयपणाचें आंगवण हांवें केल्या त्या खातीर विधेय जाता. विधेयपण मस्त कश्टांचें. आमकां हर एका मनशाक विधेयपण कश्टांचें. आनी त्या खातीर हांव सांगता, जावं प्रो सिस्टरांक जावं प्रो पाद्रावांक जावं प्रो ब्रदरांक, विधेयपणाची आंगवण केल्या जाल्यार एका सिस्टराक आनी एका सिस्टरान खाल जायजे, एका याजकान आनी एका याजकाक खाल जायजे आनी याजकांनी बिस्पाक खाल जायजे. त्या वेळा कितें जाता ताचे मोदें इल्लेशें घर्शण जाता ताच्या काळजांत. हें मस्त कश्टाचें. निश्कळपणाचें आंगवण. तुमकां कसल्यो सकड आशा आसात त्यो सकड आमकांय आसात. आमी रक्तमासाचे मनीस, आमी रक्तमासाचे मनीस. एका सुमार एक 30 वर्सांच्या एका तरणाट्याक एका स्त्रियेंतय कितलें आकर्शण आसा तितल्यांत याजक जाल्ल्या एका नव्यात याजक जाल्ल्या एका याजकाकी स्त्रियांतय तसलेंच आकर्शण आसा. आनी एक म्हणटात सोरोप म्हातारो जाल्यार वीक म्हातारें जायना म्हूण. कोण फादर म्हातारो जाल्यार
पाद्र्या बातय आसलें ते गुण म्हातारे जायना तशें देखून जें कितें तुमकां एट्रॅक्शन आसा आनी एकल्या थंय या आनी एका स्त्रीये थंय तें एट्रॅक्शन म्हाकाय आसा 77 वर्सांच्या 78 वर्साच्या ताचेर जैत हांवें वरस जाय पडटा आनी ते जावन आसा कश्टांचें काम आमच्या जिवितांत याजकांच्या जिवितांत विधेयपण जावं पुरो निश्कळपण जावं पुरो कश्टांचें काम आनी कश्टांची आंगोण आनी ती पाळूंक आमी आसा तें एक जालें दुसरें आनी एक संगत आसा आमच्या जिवितांत याजक म्हळ्यार एक उमळसो फातर म्हूण कोणेंय म्हणलें ताचेर कितें उमळटात हांगासर साक्रामेंताच्या त्याच खालसीच्या पोंदाखालचो रुमाल आसा आनी तो उमळटा ताचेर पवित्र तो उमळटा एक बाणशिरें आसा जाल्यार तेंय उमळटात तशें याजक एक उमळसो फातर ताचेर तुवें बाणशिरें उमळल्यारय चलता एक पवित्र रुमाल उमळल्यारय चलता तशें जालां याजकांची जिणी आनी त्या खातीर आज याजकांचो दीस आमी आचारसंहितेच्या ह्या वेळार याजका विशयांत थोडे आमी नियाळ्या वय थोडे फावटी आमकां राग येता कित्याक आमी तुमचे बरीच मनशां कित्याक आमकां आमच्या खुशे विरोध वयता आसतना या कितेंय जाता आसतना राग येता ते दाळ आमी बोबाडता जावं पुरो या आमी रागान उलयता जावं पुरो खडखडता जावं पुरो ते आमचे नेचर म्हणटा आमी पूण ताचेर आमी जैत व्हरूंक आसा आनी तें जैत वेल्यार मात्र आमी एक बरे याजक जावन आसतले हांव त्या खातीर याजकांची अस्खदकाय आमच्या जिवितांत तिस्काणेन आमी बसचे न्हय बगार तोय आमचे बरेच एक मनीस त्या खातीर ताकाय इल्लीशी मार्जीन दिवची तुमी चड गरजेचें जावन आसा आनी जॉन मेरी वियांनी तसलो खालतो एक याजक जावंक तसलो एक बरो याजक जावंक आमच्या सुविगाराक आनी तशेंच म्हजे खातीर तुमी मागल्यार मात्र तें साध्य जाता ना तर जाल्यार तें साध्य ना आमकां तें जिवीत जियोंक कित्याक तुजे थंय आसची अस्खदकाय म्हजे थंय आसा तुजे कजडे आसचे अवगुण म्हजे थंय आसात आनी त्या खातीर त्या अवगुणांचेर आमी जैत व्हर जाय त्या अवगुणांचेर जैत व्हरून हांवें एक बरी आदर्श जिणी जियोंक आसा मस्तवशी कश्ट जाता मस्तवटी हांवेंच म्हाकाच त्याग करीचे पडटा हें सर्व आनी त्या खातीर आज जेजून ह्या देवान पयल्या वाचपांत आमकां कितें सांगलां तें आमी जर तर इल्लेशें समजोन काणी गेलें जाल्यार इजाया प्रवादी मुखांतर दिल्लें ह्या पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर कित्याक तुमी दुडू करचितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात इजाया प्रवादीन विचारलें सवाल आमकां पयशे कितले मेळ्ळ्यार आमी दादोशी जानो जाता गे जायना डेफिनेटली जायना म्हजे कडेन आतां 10,000 आसात जाल्यार आनी 1,000 मेळत जाल्यार दादोशी जावन 1,000 मात्र म्हजे कडेन आसचे 15,000 जाल्यार बरें जालें म्हणून 15,000 मेळ्ळ्या उपरांत 20,000 1 लाख ते दादोशी आमी तातूंत जायना आज मदीक एक भुंय आसा म्हजे कडेन ती खंय पावता आनीक 2 एकरे मागीर 4 एकरे 5 एकरे 10 एकरे 25 एकरे जाल्यार दादोस कांय ना आनी तेंचय जाय सांगलें दादोशी जखरनांतल्या वस्तूंचेर कित्याक तुमचो दुडू विबाडटा दादोशी करचें खंयचें आमकां तें जावन आसा जेजूच्या मांसानी रगत फुंक्या तुमकां मेळटा आनी थुंप्याक तुमी तें सेवंक आसा घेवंक आसा आनी तातूंत दादोशकाय आमकां मेळटा आनी ती दादोशकाय मेळटा जाल्यार तें याजका मरिफात मेळटा आयच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें आमकां आमच्या मीस मेळटा जाल्यार कुंसार आमकां मेळटा जाल्यार
आराधन आमकां मेळटा जाल्यार देवाचो शब्द आमकां मेळटा जाल्यार देवाचें उतर आमकां विवर्सून सांगता जाल्यार तें एक याजका मरिफात मात्र म्हाका मेळोंक साद आसा देखून याजक तुमकां गरजेचें आमकां समेस्तांक गरजेचें आनी त्या खातीर ते याजकाक बऱ्या तरान पळोवचें म्हजें काम आनी त्या खातीर तुमकां सांगलें एक उमळच्या पात्रा बरी कसलेंय अन्न तुमी ताचेर उमळयत पूण मस्तुपोटी त्या तुमच्या उमळाप तुमी भानशीर उमळ्ळें जाल्यार कांयच याजक त्या विशयांत उलयना जावं पुरो जाल्यार ताका दुखता तुमच्या मुखार तो रडना जावं पुरो कुडांत एक सुरो बसोन आज अशें जालें न्हय गी म्हणून व्हडल्यान आवाज करनासतना दुखां गळयता ती आमची जिणी तें हांवें सत तुमकां सांगचें त्या खातीर तुमच्या याजकांक बऱ्या तरान पळोवंक मोगान पळोवंक वय तुमकां थोडे फावटी ताणें सांगलें सोमां जायना हांवें सांगलें सोमां जायना जाल्यार तें खंडीत जावन बऱ्या तरान पळयलें जाल्यार या त्या वेळाचें तें कितें गी पाद्रबाकाज मोडनातलें जावं पुरो या रागायला जावं पुरो बेजाराय आसली जावं पुरो कितेंय गी उणेपण आसलें जावं पुरो त्या खातीर तो उलयलो देखून आसूं दी सोडया देखून तो मोग ताचें तें हांवें दाखयलो जाल्यार तो खंडीत जावन त्या मोगाक फाटीं मोग दितलो देखून आज याजकांचो दीस आमी संभ्रमच्या ह्या वेळार जें कितें जेजून पुंक्याक तांकां वाडलें तशेंच पुंक्याक आमकां तो उंडो मेळटा याजकाची सेवा पयशां खातीर मेळना तुमी म्हणूंक पुरो हांव गरोवक लागायल्यार ताका 500 रुपया दिता या वेहिकल बेंजार केलें जाल्यार ताका 500 रुपया 1000 दिता तुमचे कडेन खंडी तुवें कितले हाडल्याय 100 हाडल्याय की 500 हाडल्याय की 500 हाडल्यार मात्र बेंजार करता म्हण येदोळ खंयच्याय याजकान तुमकां सांगूंक ना गरोवकलाक गरबेज मेळटाक आयल्यार म्हाका एक 500 रुपया दिजे 1000 रुपया दिजे म्हण खंयच्याय याजकान सांगूना तें तुमच्या खुशेन याजका खातीर बरें म्हण तुमी दाखयता त्या खातीर तुमचो उपकार आमी बावडटा पूण तुमकां मेळटा ती सेवा पुंक्याक तुमकां मेळटा कित्याक जेजून सांगली ती उतरां आमच्या जिवितांत आमी ती करूंक आसात आनी त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो जॉन मेरी वियानीच्या त्याच्या फेस्ता दिसा आमी आयकल्ल्यो ह्यो संगती आमच्याच याजका विशयांत आमी तांकां तांचे थंय इल्लेशें बरें म्हूण दाखोवया जर तर आमकां साद ना जाल्यार आमकां तांचे कडेन राग येता जाल्यार या बेजाराय भोगता जाल्यार इल्लेशें सोडदोड कर जियेवं कित्याक म्हळ्यार याजकी तुमचे बरेच रक्ता मासाचे मनीस आनी तुमचे कडेन कसली अस्कत काय आसा ती तांचे कडेन आसा तुमचे कडेन कितें बरे गूण आसात ती तांचे कडेन आसात देखून तांकां तुमचेच भाव म्हणले बरे तुमचेच पूत म्हणले बरे तुमचोच बापूय या बापल्यो म्हणले बरे तुमचोच मावळो म्हणले बरे तांकां पळया ते दाळा कितें जातलें आमचे आनी तुमचे मदलो संबंद तो बरो जावन येवंक आमकां साध्य जातलें उबी रावया आमच्या भावार्थाची उचारणी करया एकाच देवाक सत्मंता सर्पदुदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व संसार असणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा पूर्वी बापातान जल्मला देवाताक देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकार मरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतांता निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभु देवरे तो उलयलो
एकेच पवित कॅथोलिक आणि दरदुतारून स्थापलेले देवसभेक सत्मंता पातकांच्या भक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान सामन मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आणि सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जगा खातीर आज प्रत्येक तरान मागचो दीस जावन आसा. तशेंच ह्या जगा खातीर आमची मागणी, तशेंच आमचे खातीर आमची मागणी, तशेंच आमच्या कुटुंबांत हांव ह्या जाक धर्मबाईंनी उपजोवन दी म्हणलें ती मागणी देवाक आतां समर्पिया. मोगाळा सर्गींच्या बापा, आमच्या पाप साहेबाक बिस्पाक आनी सर्व येजाका पासत मागता. तांकां तुजे कृपेन बळवंत कर. तांच्या मिसावांत संतोष आनी तृप्ती लाभय आनी क्रिस्ताच्या काळजा सारके विश्वासी गवळी जावंक जाय. आजची तुजी कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव नासता सर्व लोकांक सामाजीक आनी अर्थीक रितीन दादोशी करीशे तांची मनां उजवडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. वर्गवांत वावर करच्या सर्व आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुका समर्पित हांव. कुटुंबाच्या बरेपणाक तांणी काडचो त्याग तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या वावरा तळार तांकां राखून सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. फिरगज कुटुंबांतल्या सर आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पित हांव. तांच्या बाळपणांत तांची मेटां तूं सांबाळ. तांणी तांच्या वडिलांक विधेय जावन चलोवन क्रिस्ती मौल्यांनी बरिल्लें जिवीत जियोंक फिरगज कुटुंबा अलंकार जावन वाडोवन येवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर आमच्या युवा जाणांक बरो फुडार लाभय. एकसुरपण, बेकारपण, मानसीक वत्ताड, वायट संवयो तसले जिणेचे कश्ट धैर्यान फूट करूंक जाय आसती दैवीक मजत तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ले आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवन दादोशी जावन आमच्या पेल्याक आमच्या बऱ्या करण्यांनी दादोशी करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा, हांगासर लोकांक सेवा दिवच्या ह्या जाकांक तुज्या पुता जेजूच्या काळजांत असलें काळीज तूं फावो कर. तशेंच आमच्या फिरगेजेतान जायतें देवापोनी उदेश उदेव येवंक गरजेची कृपाय तांकां लाभय. हें मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापा हो फळ वावरासो तुमच्या मोगासो खालत्या काळजा वर्त्या मोगा तुकाच भेटोसो. नो हे आमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. स्वातंत्र्य बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या पयस द्यावा.
सरस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बले वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव मरेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटूया. सोम्या तुझे मरण आमी संभ्रमता आनी तूं परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगळता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराक ह्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे अजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूद कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरे देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिचो पोती
भगवंत धर्मदूतां भगवंत जुत्ता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कृती स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सगळ्या मुशितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. त्या राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी सुस्नाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भवर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवाय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा इतली मोवाळ काकू तुजी असीम दयाळ सर्गीची दैविक आनंद दुष्करची पवित्र जीन आमची मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा
ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायान भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सस्ताच्या सुखांक आमकां पावय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणें सांगता मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देय घेवन भुरग्यांचे वरस आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या मोगा स्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरें तुका मानवालें जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं, मान दिवं आनी तांकां दुखय नशें चलोवंक कुरपा लाभय. प्रायतेगीत वाडटना शेगुणांनी फुलोवंक, पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बत. आत्मीक संगतींनी तांकां सोडसोडीत कर, शिकपान बुदवंत कर, बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबाळून अशें तांकां सांबाळून दर. सरको बेसवेसून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरोवंक तांकां कृपा दी. बाबा, हरी एक आवय बापायन आपल्या भुरग्यां मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बाबा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वार दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. या आमी मागता तुज्या पुत्रान जेजूचे नांवी. आमीन. पात्रो सांजोता देवा, आमचे पासत विनंती कर. पात्रो सांजोता देवा, आमचे पासत विनंती कर. पात्रो सांजोता देवा, आमचे पासत विनंती कर. सांजूता देवाक मागणे. ह्या संवसारीं जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसल्या घेवन जुतात देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसक्तीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी ह्या संवसारीं जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आशिल्ल्यांचो तूं खेरीत सरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हाडना. हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. आमच्यो गरजो, आमची तेसावां सांजुदाक आमी भेटोवन दिवया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन, म्हजो भावार्थ दंडाळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तोंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे, म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या समिया जेजूचें महिमेंत नांव तुजे मजतीन अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार, सर्गानी संसार, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोम्या बोवर्तनच्या बुजोंदरा, तुजी मीत मेहनतले दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजण आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजंतान बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ समी सदां तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेताय राज करताय सस्नाच्या सस्ना. सरस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोवायन तो तुमची आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. ते
देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आणि आपले बसवण्याप्रमाणे संसार सरेपर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते असले सर वायट बसवून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान फरजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां रावो वचून येयात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळख Veta, veta, somia, tuzo spirito घेत गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मगतम वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मगतम तूच मुझो धीराधा तूच मुझो सांभाळणार तूच मुझो व्हडास्रो तूच मुझो बरबस्तो वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट घेत गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मगतम वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मगतम मोगाल पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान जुस्ता देवा आम्हाला सगळ्यांची कर भगवान कुसाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दसऱ्यांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन